प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुर्थमान जावन आसा म्हत्वाचो 11वा विसवोर वोड 11 ते 15 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 11 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेंच सांगता, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मूंक ना. तरी पूण स्वर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती ताच्या वन व्हड. जुआंव बातिस्त आयला तेन्ना थावन ते आयज पर्यंत स्वर्गीचें राज नेट भोगता आनी नेट करतात ती तें राज जंबून घेता. सगल्या प्रवाद्यांनी आनी समूर्तीन जुआंव येय पर्यंत बाकीत केले आनी ते तुमी मानून घेवंक तुमकां खोशी आसत जाल्यार येवचो आसा तो एलिजा होच तो. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू लोकांक सांगता जुआंव बातिस्ता विशीं. आनी बाबणीनो, आमी चोत्रायन आयचें शुवर्तमान आयकलां जाल्यार जेजू आयज आमकां सांगता ह्या शुवर्तमानान म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, बायलांक जल्मल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मोंक ना. तरी पूण स्वर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती ताचे वन व्हड. जेजू आमकां सांगता म्हणटा, बायलांक जल्मल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण जल्मोंक ना. इतलें व्हडपण जेजू जुआंव बातिस्ताचे विशीं सांगता. आनी तेच्या उपरांत म्हणटा, तरी पूण म्हणटा, स्वर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती जुआंव बातिस्ता वन व्हड. आनी तेन्ना तो तुजी आनी म्हजी खबर करता. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान वा जेजून जेन्ना ही उतरां उलयलीं सगल्या बायलां जल्माक भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण ना अशें कित्याक म्हणलें काय? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जुआंव बातिस्ताचो जल्म जालो आनी जुआंव बातिस्ताचें मरण जालें, जुआंव बातिस्त येयल्लो जेन्ना जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो, म्हणजे आजून पवित्र आत्मो मनशा कुडा भितर रावपाक येवंक नासलो. आनी जुआंव बातिस्त जेन्ना जियेतालो तो आतां जें देवान ताका सांगलें, देवाची खोशी कोत्तालो. ताणें आपल्या आख्ख्या संवसाराचो मोग सोडून तो ओराण्यांत रावतालो, थंयसर तो शिकतालो. शेकी तो जेन्ना वेळ येयलो तो आतां आख्ख्या इस्रायली पोरजेक देवाचें उतर शिकोवंक लागलो. तांकां म्हणूंक लागलो, तुमचें मन बदलात, तयार जायात, कित्याक जो कोण येवपाचो आसा हांव फकत उदकान बातीस दिता, तो तुका पवित्र आत्म्यान बातीस दितलो. आनी जें ताका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें, जें देवाच्या उतरान बरोवन दवरलेलें, तें आतां जुआंव बातिस्त कोत्ता. जुआंव बातिस्त खरेपणी खालतो जाता. तो आपली खोशी करिना, फकत देवाची खोशी कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाची खोशी कोत्ता, आपली खोशी सोडून, आपल्या खोशेची वाट सोडून देवाची खोशी कोत्ता, देवाचें उतर कोत्ता, जें देवान ताका पाठयला ह्या संवसारान तें काम कोत्ता, ताका देव खरेपणी एक खालतो मनीस म्हणटा. ताका देव एकदम व्हडलो मान दिता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू आयज लोकांक म्हणटा, जुआंव बातिस्ता व्हड दुसरो कोण जल्मोंक ना. कित्याक ताणें खरेपणी देवाची खोशी केली. तर आयज बाबणे ताच्या उपरांत म्हणटा, तरी पण म्हणटा, स्वर्गीच्या राज्यान ओदीक ल्हान ती जुआंव बातिस्ता वन व्हड. म्हणजे आतां जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो मेलो खुर्सार, पुनर्जीवन जालो, स्वर्गीच्या बाबा कडेन पोत्तून गेलो. आनी आयज आमी जेजूचें सोत मानता, आमकां पवित्र आत्मा मेळटा. आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदेशी वा पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाची खोशी कोत्ता, आमी आमचे खोशेची वाट सोडटा आनी आमी देवाचें उतर पाळटा, देव म्हणटा आमकां, जेजू आमकां म्हणटा, आमी जुआंव बातिस्ता परस आमी व्हड जाता. म्हणजे देव आमकां इतलो मान दिना. म्हणटच जो कोण आपली खोशीची वाट सोडटा आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर पाळटा, देवाची खोशी कोत्ता नव्या करारान, तो खरेपणी एक खालतो मनीस.
खालतो मनीस कोण जावन आसा भाव भयणीनो, आमी खूब पाटी चुकता. कोण एके भाशेन एकदम लुवान उलयता, चड व्हडल्या बाबान उलयना म्हणटा कसो आहा रे बाबा, आनी एकदम ल्हान आवाजान उलयता, आमी तांकां खालतो म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, भायल्यान आमच्यान खालतो दाखोव येता, पूण भितरल्यान आमच्यान एका वाघा भाशेन जावंक जाता. भायल्यान आमच्यान एका मेंढराचें रूप दाखोवंक जाता, पूण भितरल्यान आमच्यान एका सर्पाचें सैम आसूंक शकता. आनी भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मातेन खूब लोक इगोर्जेन जो आसा तो ह्या चालीन चलता. खूब लोक आसा जो भायल्यान दाखयता पूण खालतो एकदम ल्हान उलयता, म्हणजे एके भाशेन चड व्हडल्यान उलयना, खालतेपणी भायल्यान दाखयता, पूण तांचें मन, तांचें काळीज कुसलेलें आसा. ती आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, ते भितर सरपा भाशेन चलतात आनी भायल्यान दुसऱ्यांक फटयतात. म्हणटच देव कोणाक मानून घेता, जेजू कोणाक खालतो म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर पाळटा, ताका देव खरेपणी खालतो म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण सर्गीच्या राजान ओदीक ल्हान ती तांचे वणवण. म्हणटच सर्गीच्या राजान ल्हान कोण जाता, ल्हान जाता जीं खालती रावतात, ल्हान जातात जी आपल्या खोशेची वाट सोदतात, ल्हान जातात जी देवाची खोशी करतात, ल्हान जातात जी दुसऱ्यांक फुडें घालतात, ल्हान जातात जी सदांच देवाक महिमा दितात. आनी भाव भयणीनो, जो कोण ह्या चालीन चलता, देव तांकां खरेपणी जॉन बातिस्ता म्हूण व्हड मानता, तांकां खरेपणी आपली भुरगीं म्हूण मानता, तांकां खरेपण देव इनाम दिता, तांकां व्हडलें व्हडपण दिता, कित्याक ती खरेपणी खालतेपणान जियेतात. आयज भाव भयणीनो, आमी चुकल्या जाल्यार, आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, फकत आमचीच कशी आमी जिवंक सोदता जाल्यार, आयज आमी देवाचें बोगसडें मागून, देवाचें उतर आयकून, तें सांबाळून आमच्या काळजांत तें उतर आमी पाडूंक आयज थान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.